Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांची आयज जयंती. ते निमतान तांणी बरयल्ली कविता गोड म्हजें गोंय. ही कविता सेबी बाबान जी संगीत रुपान हाडल्या ताचो व्हिडिओ कोंकणी भाशा मंडळान तयार केला आनी तो युट्यूबाचेर उपलब्ध आसा. तेच बरोबर कोंकणीची विशेषताय दाखोवपी व्हिडिओ कोंकणी भाशा मंडळान आपल्या यूट्यूब चॅनलाचेर घाल्यात. तातूंत कोंकणी वाक्प्रचार, कोंकणी म्हणी, शुद्ध लेखनाचे नेम हांचो आस्पाव आसा. शुद्ध लेखनाचे नेम सविस्तरपणान हातूंत मांडिल्ले आसात. डॉक्टर भूषण भावे हांणी हे व्हिडिओ करपाक कोंकणी भाशा मंडळाक मजत केल्या. तेच बरोबर बाकीच्या व्हिडिओ खातीर मुकेश थळीचे नामनेचे लेखक आनी अनुवादक आसात. तशेंच रमा मोरखुंडे हांणी खूब मोलादीक हातभार लायिल्लो आसा. कोंकणी भाशा मंडळान ब्लॉगूय सुरू केल्यात. कोंकणी सगळ्या माध्यमांनी उपलब्ध आसची ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर. ते खातीर कोंकणी भाशा मंडळान वेगवेगळे ब्लॉग सुरू केल्यात. तातूंत कोंकणी कविता, कोंकणी लेखांचो आस्पाव आशिल्लो एक ब्लॉग आनी एक ब्लॉग सुरू केला तो म्हळ्यार कोंकणीन जे नामनेक पाविल्ले साहित्यीक आसात वा कोंकणी मनीस जे आसात तांची म्हायती दिवपी एक ब्लॉग कोंकणी भाशा मंडळान सुरू केला. ह्या मुखारूय बी कोंकणी भाशा मंडळ असोच वावर करत रावतले. कोंकणी खंयच फाटीं पडची न्ही. कोंकणी मनशाक, कोंकणी शिक्षकांक, कोंकणी विद्यार्थ्यांक सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर साहित्य मेळचें होच हावेस घेवन कोंकणी भाशा मंडळ काम करत आसा.